दिंबिगाल्या तुमच्या कोंकणी भक्ती गीता बुकांत पान अंक 282 283. गुपित मोठा देवा तुका नमस्कार उंड्यारो पारली पो आसायादारा काळीस मोजे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सलवता काळीस मोजे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सलवता देखून आपूण साकोन पारकोन कुस्नोसो एकसूत्रार तुझ्या बाबातीर मोजो देव सांगा तेस भक्ती समर्था ये सदाचे बोला सदस मन मानता देव सांगा तेस भक्ती सत्मानता ये सताचे बोला सदस मन मानता बोपोय सक्रामेंता मुखार आमी आसा आमची नदर सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी कंसवया कितलो परचड एक सुमे सुडवंदार आमचो ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें आसा हो आईन वेळ सोम्या सांगात आमी करसूसो कीर्तन 20:7 चवथी वळ म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ कळोवंक मुगाळ भाव भयणीनो सोम्याची सोबाय पळोवंक ताच्या उतरांचेर नियाळ करूंक ताचे संगत हो वेळ करसूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या आमचे सुपरी सबारा ह्या घडयेक आशेव नासली राखोव नासली पूण तांकां ही वेळ घडी फावो जावंक ना कारणांतर तांकां येवंक जावना व थोड्यांक आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग सयत फावो जावना ह्या बोप सक्रामेंता मुखार आमी आसा जेजूस म्हणटा हांव कीर्तन म्हणटा म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक हांव गितां गातलो सगळीं उबी रावया जें कितें सर्गार
जाता आंज बोडवे आमचे मालगडी निरंतर त्या देवाची त्रिएका देवाची आराधन करतात स्तुती अगलाप करतात तर त्या आंज बोडव्यांक सांगात मेळून आमी बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची आराधन करया जिसू मोगाळा आराधन तुका म्हणलें आमी गीत गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका आराधन तुका